प्रसिद्ध आर्च बिशप फुलटन जशीन आपलो अनुभव आमचे मुखार हे करीत वांटून घेता। एक दीस तो आपले सदांचे मीस केल्या उपरांत आपल्या ऑफिसान बसून आसलो आनी तो ऑफिसान बसून आसतना थंयसर एक प्रोटेस्टंट घोव बायलां ताका मेळून घेता आनी तो मेळून येवन ताच्या ऑफिसान ते बसतात आनीक ह्या बिस्पाक ते एक प्रश्न विचारता। बायल म्हणटा, तुमी कातोलीक मोडलेल्या मागणे म्हणटेत रावतात आनी ती तेर्सा विशयां ताका म्हणून आसली। आनी हो गवळी बाब ह्या स्त्रीक प्रति उत्तर जावन म्हणटा, तुमी काजर जावन कितली वर्सां जाली? आनी ती म्हणटा, आमी काजर जावन सुमार 25 वर्सां जाली आनी ह्या 25 वर्सांनी तुज्या गांवांत तुका कितले फावटी हांव तुजो मोग करता वा आय लव यू म्हणलें, सुमार फावटी म्हणलें। आनी ताणें म्हणलेल्या वेळार तुका कशें भोगता? ताणें पयलेच फावटी म्हणलेल्या भशेन म्हाका चड संतोश भोगता आनीक आतां तो तुका म्हणटे रावता। आनी ती म्हणूंक लागली, वय तो म्हाका सदांच म्हणटा आनी कशें तुका भोगता? म्हाका चड कशें भोगता? आतां तूं ऑफिसांत येयली, ऑफिसांत येवचे पयलीं ताणें तुका आय लव यू वा हांव तुजो मोग करता म्हणलें आनी ताणें म्हणलें म्हाका तर तुका कशें भोगलें? आनी ती म्हणटा, म्हाका ताणें पयलेच फावटी म्हणलेल्या भशेन खुशी भोगली वा संतोश जालो। आनी बिस्त ताका म्हणटा, तशेंच जावन आसा आमची तेर्साची मागणी। जेन्ना आमी परतून परतून म्हणटा ती आमकां पयलेच फावटी म्हणलेल्या भशेन आमकां भोगता आनी मरये मुखांतर देवाची कृपा आमची मेळटा। जागतीक म्हणटा मेयाची 13 तारीख आमी फातिमा मायेची दबाची परब आचरण करता। आनीक मनशाच्या ह्या चरित्रेन सुमार 2 महायुद्धां जालीं आनी पयले महायुद्धा वेळार आमी म्हणटा लिस्बनांत थंयसर देशांत शांती नासली आनी ही शांती स्थापन जावचे खातीर तेन्नाचो पापसाहेब बेनेडिक्ट 15 ह्या लिस्बनाच्या सरकारा लागीं वचून विनंती करता तो म्हणटा, तुमच्या देशांत लोकां मदें शांती स्थापन करूंक तूं प्रयत्न कर। पूण हो सरकार ह्या पापसाहेबाच्या उतराक कान वा गमन दिना आनी पापसाहेब सगलोच बेजार पावता आनी तो म्हणटा, हांव मरी माये लागीं विनंती करतलो, मागणी करतलो। आनी तो येता आनी मरी माये लागीं ह्या लिस्बनांत वा सगळ्या संवसारांत शांती खातीर तो प्रस्ताव वा मागणी करता। आनी आमी पळयता ह्या पापसाहेबाचे मागणे मरी आयकता आनी 1916 इसवेंत मरी आपल्या दिसण्या खातीर एका बोडव्याक धाडटा आनी फातिमांत आसल्या एका ल्हान हळ्ळेच्या तेका भुरग्यांक मरी दिश्टी पडचे खातीर तांकां तयारी करता। आनी हो बोडवो येता आनी ह्या भुरग्यांक सुमार पटी दिश्टी पडटा आनी एक पटी दिश्टी पडल्या वेळार थंयसर मिसाक आमी वापरचे कालसींत जेजूचें रगत आनी कालसी वयर गुंडो हे दृश्य ह्या भुरग्यांक तो दाखयता आनीक येवकरिस्ताक मनशांनी अवमान करचे सगळें ह्या भुरग्यांक तो विवरता। आनी उपरांत हो बडवो ह्या भुरग्यांक म्हणटा, तुमी मनशाच्या सर्वस्वा खातीर पातकांच्या परतोडे खातीर प्राचित करूंक जाय, त्याग करूंक जाय, सॅक्रिफायस करूंक जाय। आनी अशें हो बडवो तांकां दिश्टी पडटा। सुमार 1 वर्स म्हणसर ही भुरगीं त्याग सॅक्रिफायस करतात आनी मरयेच्या दिसण्याक राखून रावतात। आनी सुमार 1917 इसवेंत मरी मेयाच्या 13 तारखेर आपले दिसणे दिता आनी सुमार पटी ती दिश्टी पडटा आनी ह्या दिसण्यांत मरी जे आपूण संवसाराक प्रकट करूंक जाय आसलें पातकांच्या परतोणे खातीर आत्मे साल्वार करचे खातीर हो संदेश ह्या भुरग्यांक ती फावो करता। आनीक ह्या फातिमा मायेच्या ह्या दबाचे परबेंत आमच्या जिणेक लक्ती करचे फातिमा मायेचे महत्वाचे 3 संदेश जावन आसा। पयलो जावन आसा मागणी आनी कसले मागणे आमी करूंक जाय। आनी मरी माय म्हणटा, तेर्साचे मागणे कुटुंबा सांगाता तुमी निरंतरी करात। जेन्ना हांव एकसुरो करता ह्या तेर्साच्या मागण्यांक चड प्रतिफळ ना, जेन्ना कुटुंबा सांगता वा म्हज्या समुदाया सांगता हे मागणे करता ताचो प्रतिफळ चड आसा। आनी ह्या तेर्साच्या मागण्या वरवीं संवसारांत कुटुंबांत आनी वैयक्तीक जिवितांत शांती स्थापन जावंक साध्य आसा। मरीन ह्या तेर्साच्या मागण्या वरवीं जावं ती फातिमांत वा लिस्बनांत शांती स्थापन केली आनी हीच मरी आज आमच्या कुटुंबांत, आमच्या गांवांनी, आमच्या देशांनी शांती स्थापन करून तेर्साचो कोंत वा रोजार करून आमकां आपण दिता। दुसऱ्यान मरी म्हणटा सॅक्रिफायस करा। आज आमी जायते पळयता, जायत्या रितीचे आमी नवेना करता, उपास करता, शुक्राराक आमी मासली खायना, अशें विविध रितीने कुडीक आमी दंडोवन दिता आनी ही दिवची गरजेची जावन आसा।
कित्याक जेन्ना आमी कुडीक दंदोळ दिता, जेन्ना आमी सॅक्रिफायस करता, जेन्ना देवा खातीर आमी थोडे कश्ट भोगता, हे आमच्या आत्म्याक आनी दुसरे आत्मेक सारवार करूंक आमकां आदायाचें जाता. देखून बरी म्हणटा फातिमाच्या संदेशान, तुमी उपवास करात वा सॅक्रिफायस करात. आनी तिसऱ्यान ती म्हणटा, संवसारांत असले आत्मे सारवार करचे खातीर तुमी मागात. आनी फातिमान बरे दिश्टी पडल्या वेळार ह्या भुरग्यांक सांगलो महत्वाचो संदेश, आत्मे सारवार करचे खातीर मागात. आत्मे हेमपणाक वचनासतना तांकां राखचे खातीर तुमी मागात. देखून आमी हर एकल्यांनी संवसारांत आत्म्यांतले जायते आत्मे आसात, आमच्या कुटुंबाचे आसात, पुलगतलेंद आसात, विसरलेले आत्मे आसात. ह्या सर आत्म्या खातीर आमी हर एका दिसा मागची गरज आसा. देखून आत्मे सारवार जावचे खातीर आमी विशेश रितीन मागया. आनी भाग्यवान जो पौल दुसरो ताका फातिमा मायेचो मोगाचो सांत वा तेर्साचो मोगाचो सांत म्हूण पवित्र सभा वलयता. आनी जेन्ना 1949 ताका कुडो घायिल्ल्यान तो म्हणटा, फातिमा माये म्हाका राख. आनी तो एक फावटी हॉस्पिटलांत तो स्वस्थ जाल्या उपरांत थंयच्यान धांवन भायर येता आनी ताका लागली गुळी तो घेवन मरयेच्या किरीटान फातिमांत वचून तो दवरता. आनी आज म्हणसर आमी फातिमा मायेचो किरीट पळयल्यार थंयसर त्या बाबसाहेबाक मारलेली गुळो थंयसर आसा. आनी तोच म्हणटा मरये विशयान तो म्हणटा, जेजू क्रिस्तान मरयेक पयलें सारवार केलें आनी उपरांत मरी जेजू सांगाता सह सडवंदार आनी मरी आमकां हर एकल्याक एक आदर्शान आसा. तर मरयेचो फातिमा मायेचो हो संदेश आमच्या जिवितांत रुता करया, आमच्या कुटुंबांत रुजा करया आनी आमच्या भोंवतणी आमी रुता करून तेर्सा मुखांतर, सॅक्रिफायसा मुखांतर आनी आत्मे सारवार करचे खातीर मागणें करचे मुखांतर आमी भागी जावया. संवसारांत शांती स्थापन करूंक आमी मागया. आमकां बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. आमी माया मोगान जिवचे खातीर मागया. मरी मुखांतर आमी देवाची कृपा आमच्या कुटुंबाचेर आनी आम्हा सर्वांचेर मागून घेवया.